आमच्या पांयाच्यो शिरो आसता पळय, हं. नाल्यार हाताच्यो शिरो फॉर एग्जांपल, बट पांयान चड कॉमन कॉमन आसता. आसता. ते डायबिटीज नाल्यार से आमचे कोलेस्ट्रॉल नाल्यार कित्या तरी कारणाक त्यो शिरान ब्लॉक जाता. हं. ब्लॉक जाता म्हणटकीच हळू पांयाची ब्लड सप्लाय गेली, की हं. पांय हळू मरपाक लागता. आमी हं. म्हणटा पळय जशें प्री गँग्रीन नाल्यार हं. गँग्रीन हं. म्हणटा. ओके. सो नाल्यार फक्त थोड्या लोकांक फक्त पेन जाता. दॅट हं. इज अर्लियर स्टेज. हं. सो असल्या कंडिशनान आतां सेम जशें आतां कार्डिओलॉजिस्ट पळय हें करता, एंजिओग्राफी करता हां. हार्टाची आनी ब्लॉक हां. एंजिओप्लास्टी करता, हां. बलून करून ओपन करता आनी स्टेंट घालता. बरोबर. सेम आमी आतां पांयाकूय करूंक शकता. अच्छा. असले आमी खुबशे करता. हं. सो आमी युजली ते डॉपलर टेस्ट म्हणटा पळय, हं. तातूंत आमकां सोनोग्राफी ती बेजिकली डॉपलर सोनोग्राफी. तातूंत आमकां पांयान खंय ब्लॉक आसा तो कळटा शिरेन. हं. सो ताज्या बेस्ड मागीर आमी कॅथ लॅबान व्हरता हं. आनी ताजी एंजिओग्राफी करता. हं. सेम पांयाची शीर एक्सेस घेवन हं. तातूंत कॅथेटर घालून मागीर आमी डाय घालता. हं. सो तो आयोडीन डायचेर आमकां कळटा की वेसल कशी आसा, बारीक आसा, ब्लॉक खंय आसा, सगळें कळटा. हं. सो इफ पॉसिबल आमी बलून घालता, तो हं. बलून फुलयता. हं. बलून फुल्लो म्हणटकीच ब्लॉक ओपन जालो हं. आनी जाय जाल्यार मागीर स्टेंट घालता. अच्छा. आतां दॅट डिपेंड्स ऑन द कंडिशन की हां. स्टेंट घालूंक जाय काय ना. सो अशें आमी पेरिफेरल वॅस्क्युलर डिजिजान सुद्दां आतां आमी हेल्प करूंक शकता. सो गँग्रीन फुडें जावपाचें बी वाचता खूब फावटी. अच्छा. असलें म्हणजे म्हाका करतकीर. दिसता स्पेशली डायबेटीक जे लोक आसतात हय. तांकां हाचो चड उपयोग जावंक शकता. इट इज क्वायट अ कॉमन थिंग आनी आमी Common अशें thing. खूब फावटी पळयलां की आतां आमकां उलयतना हें व्हडलेशें दिसना. पीपल ऑल्सो मे नॉट तुमकां हाची ग्रॅविटी कळची ना खडये. बट वॉट वी सी इन अवर हॉस्पिटल सेटअप की आमी खुबशे फावटी पेशंटाचो पांय कापचो पडटा किंवा बोटां कापचीं पडटात. हे जे करचें पडटा आनी तातूंतल्यान खुबशे फावटी इट इज नॉट जस्ट म्हणजे ताका डिफॉर्मिटी येता इतक्या पुरतें मर्यादीत न्हय. ताचें एक साधन जें आसा उपजिविकेचें म्हणजे जे उत्पन्न करपाचें, काम धंदो करपाचें तें नश्ट जाता आनी एक फॅमिली अफेक्ट जाता. सो इट इज नॉट जस्ट बाबा आमी तो एक पांय कापलो म्हणजे एका पेशंटाचो फक्त पांय कापलो अशें न्हय, तर त्या फूल फॅमिलीची एक साधन सुविधा जी पोटा खातीर कमोवपाची आसता ती केन्ना केन्ना काडची पडटा दुर्दैवान. कारण ताचो जीव वाचयतलो तांकां पांय काडचो पडटा. पण म्हाका दिसता ज्या पद्दतीन तुमी सांगलें हें जर आमकां पयलीं कळ्ळें आनी ज्या पद्दतीन जर आमी हँडल केलें जाल्यार वी कॅन सेव द लिंब ऑफ इट. एस्पेशली अर्ली डायग्नोसीस इज इम्पॉर्टंट. कित्याक एकदां ऑलरेडी जर गँग्रीन जालें, मागीर ओपन करून फुडें गँग्रीन जावपाचें बंद जातलें. पूण जें गँग्रीन जालां तें कापचेंच पडटलें. फॉर एग्जांपल से आतां अश्यो केसी आसता जांकां अल्सर जाल्लो आसा सकयल पांयांक डायबिटीजा खातीर. सो आमी असल्या केसींनी सुद्दां केलां की अल्सर जाला आनी मागीर आमकां ब्लॉक मागीर डॉपलर करून ब्लॉक मेळ्ळा. सो तो ब्लॉक वयर ओपन केला मागीर अल्सर सुद्दां हील जाता. बरोबर. मे बी बिकॉज ऑफ द ब्लड हय, सप्लाय कित्याक ब्लड सप्लाय इन्क्रीज जाता, ब्लॉक ओपन करून मागीर हील जाता. पूण हें जितलें बेगीन कळटा तितलें बेगीन. म्हणजे बरोबर. आमी अल्सर जायसर नाल्यार हें दुखसर रावप ना. म्हणजे So- बेटर टू पांय दुखता असो कळ्ळो जाल्यार रोखडेंच टेस्ट करून घेवप की ब्लॉक एकदां दिसलो की मागीर ताका पयलींच ओपन करूंक शकता. म्हणजे ते ह्या स्टेजीर रावप ना की गँग्रीन जालो बाय Correct. मागीर हें सो दॅट इज टू लेटर ऑन यू मे गो टू इरिव्हर्सिबल स्टेज म्हणजे पयलींच जर तुमी योग्य वेळार जर हँडल केलें जाल्यार प्रिव्हेन्शन इज बेटर दॅन क्युअर. बेटर दॅन म्हाका सर डॉक्टर आमचे कडेन ऑलमोस्ट एक 4-5 मिनटां आसा. अशा वेळार तुमी